कार्मेल किराणाच्या सर्वेक्षकांक परत येपोटी म्हजो नमस्कार. आज नोवेनाचो 6वो दीस तशेंच शिक्षकांचो दीस. तर आयच्या दिसा आमच्या सर्व शिक्षकांक आमी बरें मागता. टिचरां म्हूण सांगल्यार फकत इस्कलांतले लिसांव मात्र न्ही, जिणेची वाड दाखोवची टिचरांचो जावन आसात. तशेंच आमी आवय की घरांतली आमची पयली टिचर म्हणून सांगता. तर आज आमी टिचरांक सर्व बरें मागता आसतना कोणी टिचरां आमकां मेळटात जाल्यार तांच्या जिणेची लालान गणितां कितें आसा जाल्यार आमच्या सांगात ती वांटून घेतली. तर येया सर्व आमच्या टिचरां लागीं तशेंच टिचरांक बरें मागतल्या लागीं आमी उलया. हॅलो, हाय, तुमचें नांव कितें? म्हणजे सेलीन सल्डाना. सेलीन सल्डाना म्हणून. तशें आयचो आमचो विशय आसा टिचर्स डे. कित्याक शिक्षकांचो दीस आमी सगळ्या जिणेंत खंय म्हणी पावत तर एका ना एका रिती शिक्षकांचो महत्व आसात. तशें तुमच्या जिणेंत तुमच्या शिक्षकांचो म्हणी उडास येता गे आमच्या शिक्षकांक तुमी आयच्या शिक्षकांच्या दिसा दीस काले म्हणून कशें येतात? म्हणजे शिक्षकां म्हाका मस्त उडास येता. आनीक साबार जाणां येदोळ सुद्या दिन जाल्यात तांकां ससनाचो विशय मागता. आनी थोडी अस्वस्थी आसात तांकां बरी भलायकी बाळोवंक जेवचो फावो करून दी, बरी मागीर तांच्या खातीर विनंती करून दी म्हूण मागता. तशेंच आमचे ती आमकां तशें आमच्या पिळगेक आमच्या भुरग्यांक प्रेरण जावन आसात. तांणी कसो वावर कळमीत नातलो घरांत एक तांकां तांचे सगळे दिसाचे कर्ण वचूंक आसा. तशेंच इस्कालांत ती सगळे आमकां एका वा दोगां भुरग्यांक सांबाळूंक कश्ट आसा. पूण ती कितलीं भुरगीं आसल्यार तांकां सांबाळन पेशन्स काण घेवन ती भुरग्यां खातीर तांणी मुखार येय जाय, तांचो फुडार बांदी जाय, बरें जाय जाय म्हणून ती मिनत काडटात. तांकां सर बरें मागता. देव तांकां सदांच बऱ्या भलायकेन राखून दी, सांबाळून दी म्हणून मागता. देव बरें करूं. भारी एक बरो संदेश तुमी दिला. तशें तुमच्या जिणेंत तुमी सांगलें थोडी शिक्षक अंतरल्यांत पूण सांगून पूण जाल्यार शिक्षक असो तुमी उडास तांचे खातीर मागतात म्हणल्यार आयकून म्हाका बारी खुशी जाली. तुमकां देव बरें करूं. हॅलो मॅक्वेन. हॅलो. वी मेट वन्स अगेन, इजंट इट? येस. मॅक्वेन तूं स्कुलाक येताय मो? वय. खंयच्या स्कुलाक येताय? गुंजागा. गोंजागाक वेताय. ओके. थंय तुज्या टिचरीचें नांव कालें? गोत्तना. पेट्रिशा मॅम. पेट्रिशिया मॅम. पेट्रिशिया मॅम तुका मस्त मोग करता गे? मोग करना गे? ओके, नो प्रॉब्लेम. तुझ्या टिचरीक आज गोत्ता गे तुका कोलो दीस म्हण आज टिचर्स डे न्हय गे? सो डू यू वॉन्ट टू विश युअर टीचर हॅपी टीचर्स डे? येस, टेल. हॅपी टीचर्स डे. थँक्यू. हॅलो. हॅलो. म्हाका खबर मेळ्ळी तुमी टिचर म्हूण सांगून वय गी? टीचर शिकते आसा आनी टिचर जावना. टिचर जावना जाल्यार व्हडना. आतां भुरग्यांची मम्मी म्हणटा भुरग्यांक आमी फस्ट टिचरां तुमी जातात. तशें म्हणटा आसतना आज टिचरांचो दीस. तशें एक टिचर जाय जे म्हूण सांगून तुमकां कोण इन्स्पायर केलें आनी टिचर जाय जे म्हूण सांगून तुमी हे प्रोफेशन हितूंक कारण कितें? म्हजी फ्रेंड एकली टिचर आहले. ते टिचर जावन ताचे भुरग्यांक कशें वाडोवचें ते पुरा सांगतना म्हाकाय तेंतू ओके हांव टिचर जाल्यार भुरग्यांक येयलें हांव करतना ताणें पळोवन बरेंपण शिकतात म्हणून मागीर भुरग्यां वांगडा रावनचें म्हाका एक लायक येता. ओके. तर तुमी आज टिचर्स डे स्पेशल आमचो व्लॉग सांगता जाता आसा. तुमी एक टिचर जावंक म्हूण सांगून मॅट काडला आनी ताका शिकून तुमी आसा. तशें म्हणून तुमकां सर्व हांव बरें मागता. तशेंच एक बरी टिचर जावन सर भुरग्यांच्या जिणेंत तांकां एक इन्स्पायर जावचें जाल्यार एक टिचर तुमी जाया म्हूण सांगून ह्या मुखार रावाशें येता. थँक्यू. थँक्यू. तुमकां सर्व शिक्षक दिसाचें बरें मागता. थँक्यू सो मच. हॅपी टिचर्स डे. सेम टू यू. हॅलो. हॅलो. परत एक फावटी आमी मेळ्ळे हांव. तर आज आयच्या दिसा शिक्षकांचो दीस. तुमच्या टिचरांक तुमी विश काले म्हण सांगतात गी? वय एक पद. ओके, या. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವಿದೋ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವು ಶುಭವೊಂದು ಕೋರಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿನು. ओके, वाव, नायस. हॅलो ब्रदर लॉय, कशें आसात? दे बरो दीस दिवन तुमकां. तुमी केदाळे म्हाका तुमी केदाळे आपोवचे जाल्यार लिजा बाय मनशाक लिजा टीचर येता म्हण आपयता आनी ताका एक तुमी रिजन सांगलें. आज आमचो व्लॉग टिचरा विशयान, ते टिचर्स डेचे लेका स्पेशल. तशें टिचर म्हूण सांगल्यार तुमच्या प्रमाणे कोण? टिचर म्हळ्यार म्हाका हांव कोणातावन एक लिसांव शिकता जाल्यार जे जावं एकलो धाकटो भुरगो, एक भुरगें, एक आवय जावं, एक शिक्षकत इस्कलान शिकोवचे टिचर जावं वा कोणी व्हडली माय मलगडी जावं, कोणातावन हांव लिसांव शिकता ती व्हड जावं ल्हान जावं ती म्हाका शिकयतात. तांचे तावन कितें जोडटा बरेंपण आनी म्हजे तावन कितें तांकां दिवंक शकता त्या दाळा म्हजी जानवाय वाडटा आनी तांचे तावन म्हाकाय जानवाय मेळटा. त्या दाळा हांव मानता तांकां ती म्हजी शिक्षकी. मात्र हांव त्या दाळा म्हूण मात्र न्हय, केदाळाय जाल्यार घरांतून आमी सांगचे बरी ल्हानतना आमी शिकता. मने ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು म्हणले बरी. जी कोण हर एकल्याक भुरग्याक व्हडांक शिकयतात ती सगळीं आमकां शिक्षक टिचर जावंक पावतात.
करेक्ट. आता तुम्ही एक याजक जावनचार आसात. आता ब्रदर तुम्ही आनी थोड्या दिसांनी तुमची दयाकोनाची वोर्दी आसा, ताच्या उपरांत वोर्द जावन एक याजक जावनचार आसात. आता तुम्ही याजक जावन एक बरो शिक्षक याजका मध्ये आनी एक शिक्षका मध्ये कितें स्वाम्यता आसा म्हणून म्हाका सांगेत की. याजकी ताच्या जिविता मुखांतर याजकपणाच्या जिविता मुखांतर हेरांक शिकयता. एक टिचर जावं इस्कॉलान शिकोवची वा घरा आसा रिटायर्ड टिचर कोणीय जावं दी ती शिकयतात. लिसांव एकच जाल्यार तांणी ती फॉलो करची रीत जावचे एक याजक स्पिरिच्युअल संगतीन एक त्या रितीन तो हेरांक शिकयता. लितुर्जींत जावन दी मिसाच्या वावरांत आनी हेर भक्तीक कार्याच्या संगतींनी तो लिसांव हेरांक दिता आनी तोय लिसांव शिकता. टिचर जावन आसले शिक्षकी इस्कॉलांत घरांत तांणी सामाजीक लक्ती जाल्ले संगती तांकां सडीत कळीत आसात. त्या विशयांत तांणी भुरग्यांक आनी हेरांक शिकयता. देखून हांव कंपॅरिजन करना बट दोगांयकी एकाच रितीन मानता. तांणी फॉलो करची रीत विविध आसात. बारी बरेंकन तुम्ही आमकां शिक्षका विशयांत आमी कोणातून कितें शिकयत म्हणल्या विशयांत तुम्ही बरेंकन सांगलें. तर तुमच्या शिक्षकांक तशेंच आमच्या विक्षकां मध्ये सभा शिक्षक आसूंक पुरो. सर शिक्षकांक तुमी एक बरेंकन विश करतात गी ब्रदर. हांव सर शिक्षकांक म्हाका शिकयल्या आनी हेरांक शिकोवच्या आनी मुखल्या दिसांनी जीं कोण म्हाका शिकयतात आनी हेरांक शिकोवंक हांव सकता तांकां सोमेस्तांक शिक्षकांच्या दिसाचो उल्हास पाठयता. देव बरें करूं ब्रदर. देव बरें करूं तुमकां. हॅलो शाल्वीन, कशें आसा? हांव बरी आसा. तुमी कशे? हांव बरी आसा, देव बरें करूं. आज आमचो टॉपीक आसा टिचर्स डे वा शिक्षकाचो दीस म्हणून सांगून. तशें आयच्या दिसा शिक्षकांक तूं एक विश करचें जाल्यार वा तुज्या ल्हानपणांत कोणी तुज्या मोगाची टिचर आसा जाल्यार तांच्या विशयान तूं सांगताय गी म्हाका. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टिचर म्हणल्यार म्हजी फर्स्ट टिचर म्हजी गॉड मदर लाविना म्हणून. तिणें ल्हानपण म्हाका टिचराच्या पयले ती म्हजी टिचर जावन आहली. इवन हांव आतां कोयरांत आसा जाल्यार ल्हानपण आतां म्हणसर तिणें म्हाका गायड करना थोड म्हणसर हांगा म्हणसर पावयला. आनी सेकेंड म्हजी फेवरेट टिचर्स मस्त आसात हांवें शिकयले इस्कॉला. तांणी म्हाका एक बरें शिकप दिवन आज हांव हांगा म्हणसर पावला म्हणल्यार तांचे तावन. सो हांव तांकां मस्त आभारी जावन आसा आनी सगळे टिचर्सांक थँक्यू म्हणटा आनी हॅपी टिचर्स डे म्हणून सांगूंक आशेता. वाव, थँक्यू सो मच शाल्वीन. थँक्यू. ओके, आज आमच्या ब्लॉगाचो विशय आसा टिचराचो दीस, सप्टेंबराची 5 तारीख. तशें तुमच्या जिणेंत त्या टिचरांचो महत्व कितें, तुमच्या ल्हानपणांत तुमकां शिकयले कोण टिचरांक उडास आसात गी आनी टिचरांक तुमी आज कितें म्हणूंक आशेता? हांव फस्ट ऑफ ऑल हॅपी टिचर्स डे म्हणूंक आशेता. टिचरां आमच्या समाजाची वर्ते बेजीक म्हणत मुळावी जबाबदारेची आनी आमकां आत्मीक तरान तशेंच लौकीक तरान मोल्ड करची एक हातेरां म्हणयत. तांकां वर्ती जबाबदारी आसा. नेणतुलीं भुरगीं तांच्या हातांत आसतना फस्ट ऑफ ऑल ती एक काले म्हणयत ट्रेनर कशें एक मातयेचो मुदो एक शेप दितात गी कुंभार एक शेप दिता गी तशें आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक ती आकार करूंक शकतात. तशें फस्ट ऑफ ऑल तांची जबाबदारी भुरग्यांक तें वर्ती जावन आसा. आवयच्याकी चड भुरगीं टिचरांक लायक करतात आनी टिचरांक आसो मान उरतो वय. तशें जाल्ल्यान हांव हॅपी टिचर्स डे म्हणटा आनी तांणी दिल्ली देणगी भुरग्यांक पासत तांणी दिवची सेवा वर्ती आनी तांकां जेजू बोल्ड भलायकी कुडीची मतीची शांत समाधान दिवन वर्तें तांचें हें मिसांव आनी मुंदारून दी म्हणून हांव सर बरें मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. बारी बरो संदेश तुमी दिला. तुमकांय हांव समेस्त बरें मागता आनी म्हाका 9 नाकी लेट जालो, आमी 9 नाक्या. देव बरें करूं. येस. तर मोगाचे विक्षकानो, तुमी ह्या शिक्षका विशयांत आयकले, शिक्षकांक बरें मागल्या विशयांत आयकले. शिक्षकां म्हणल्यार कोण, ती आमचेर कसो प्रभाव घालता त्या सर्व विशयांत आमी आयकले. तर ह्या टिचरांच्या दिसा दीस हांव समेस्त टिचरांक सर्व बरें मागता आसतना एक टिचर बरी जाल्यार सगळी समाज बरी जाल्ल्या बरी, सगळो देश बरो जाल्ल्या बरी. तर आमच्या टिचरां पासत आमी सदांच मागया आनी आयच्या दिसाचे नव्यान प्रत्येक तरान टिचरां पासत आमी मागोवंक उडास दवरया. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो फाटल्या सभा दिसांत हांव पळोवन आसा तुमी 7 जाणां हांगा 9 नाक येवन आसात आनी तुमच्या समया तुमी ह्या नेणतुल्या भुरग्यांक हाडून येवन आसात आनी ही एक संतोशाची गजाल जावन आसा. देखून तुमकां सर्वांक हांव शाबासकी पाठयतां आनी ह्या आयच्या 9 दिसा तुमकां हांव स्वागत करतां. आतां तुमच्या मुखार एक नेणतो बाबू आसा, ताचें नांव लोक म्हणून आनी ताची आवय आसा. हाची तुमकां वळख आसा गी, हे बेतकडीची वळख आसा गी तुमकां? चडावत वडंगाची वळख आसो जावंक पुरो. कित्याक म्हणल्यार धाकटे आसतना बियोन्स ह्या बेताक मात्र
एक म्हजे सवाल तुमकां, एखाद्या वेळा ह्या बेतकाटींत ह्या भुरग्याक मारल्यार कोणाक चड दुखचें? कोणाक? ओके, गुड आन्सर. अशें आतां हांव एक कंथार गायता. एखाद्या वेळा तुमकां कळीत आसा जाल्यार तुमी म्हजें सांगात हें कंथार गावचें. रोडूंक मेळ्या आमी सोमेस, आबळे मरी आमकां पळयता, येवन रड्या तिच्या सांगाता, जेजू मोकुसार उमकोळटा. ओके, ह्या कंथारांत तेग व्यक्ती दिसून येतात. कोण म्हूण सांगीत गे तुमकां? ह्या कंथारांत तेग व्यक्ती दिसून येतात. पयलें रडून आसची मरी, दुसरें जेजू, मागीर तिसरें. ओके, गुड. रोडोंक मेळ्या आमी आयकलां जावं बरो. ओके, गुड. आतां मरी कित्याक रडली? कुर्सार आसच्या जेजूक पळोवन मरी रडटा. पयलीं हांवें सांगिल्लें बरें, जशें एका भुरग्याक मारतना आवय कशें दूख भोगता गे, तशेंच कुर्सार आसच्या जेजूक पळोवन मरी रडटा. 2000 वर्सां पयलें कुर्सार गायिल्ल्या जेजूक पळोवन जशें मरी रडली गे, तशेंच 1987 जपानाच्या आकिता म्हणल्या एका गांवांत मोरी सिस्टर आग्नेसाक सबारबोटीन दिश्टीक पडटा. आनी ह्या दिसण्या वेळार मोरी रडटा आनी लगभग मोरी 101 टायम्स रडटा. कितले बडी रडटा? 101 टायम्स रडटा. हांगा मोरी रडटा म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक येता जेजू कैंगी गायला. कितें? जेजू कैंगी गायला. मोरी कित्याक रडली म्हण आमी जाणा जावया. 1965 दुसरी वातिकन महासभा घडली. तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो. सेकंड वॅटिकन कावन्सील म्हणटात ओके. ह्या महासभे पयलें, ह्या महासभे उपरांत सबार बदलावण जाल्यो, सबार सुदारण जाल्यो आमच्या पयस सभेन. हांव 2 एग्जांपल दितां. आदी आमचे मिसां वा लितुर्ची लॅटीन भाशेन आसतल्यो. तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो. वडिलांक लॅटीन भाशेन आसतलो जावंक पुरो. तुमी लावदाते हे दोमिनो आयकलां जावंक पुरो. हें आदी मिसांत आमी सिंग करतल्या. पूण दुसरी वॅटिकन सभा जाल्ल्या उपरांत ही सगळी मिसां वा लितुर्जी आमच्या कोंकणी भाशेक भाशांतर जाल्यो. तशेंच आनी एक एग्जांपल दिवचें जाल्यार आदी याजाक लोकांक पाठ करून क्रुसिफिक्साक पळोवन मीस पेटयतालो. तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो. आदल्या इगर्जेनी क्रुसिफिक्स व्हडलो क्रुसिफिक्स आनी आल्तार ती पाटल्यान आहली. देखून याजाक लोकांक पाठ करून क्रुसिफिक्साक पळोवन मीस पेटयतालो. आनी सेकंड वॅटिकन कावन्सिला उपरांत याजाक लोकांक पळोवन मीस पेटोवंक ताणें स्टार्ट केलें. आनी सबार चेंजीस घडले. हांवें तुमकां 2 एग्जांपल दिल्ल्यो. सबार चेंजीस घडले. आनी ह्या सुदारणे उपरांत, ह्या बदलावणे उपरांत याजाका मदें बिस्पा मदें सबार मिसअंडरस्टँडींग सुरू जाल्यो. ह्या मानस्ताप सुरू जाल्यो. हाचे वरवीं त्या वर्सांनी लगभग 1,00,000 याजाक आनी धर्मिकां आपलो बेस सोडून भायर गेलीं. कितलीं जाणां? 1,00,000. आनी ही पयस सभेंत एक बेजारायाची गजाल जावंक पावली. तर मोरी कित्याक रडटा? हांगा आमकां कळीत आसची विशय जावन आसा. पवित्र सभा जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कितें? जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी ही गायिल्ली कूड पळोवन मोरी रडटा. देखून 1987 जपानाच्या आकिता म्हणल्या गांवांत मोरी सिस्टर आग्नेस सासागावा एका दिश्टीक पडटा आनी सभा दिसण्या वेळार ती रडटा. आनी हे रडण्या वेळार हे दुखा तेंबे खाली उदकाचे न्ही, ते रक्तांनी बदलतात आनी ती सगळी इमाज रक्तान बुरता. तर हातूंत मोरयेन सिस्टर आग्नेसा दिल्लो संदेश कितें आमी जाणा जावया. पयलें, आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर मागोवंक आसा, प्राजीत करूंक जाय. तशेंच आमच्या कुटुंबांनी तेर्साचें भक्तीपण सोडोवंक आमकां एक आपोवणें दिता. आनी ह्या मोरयेच्या दिसण्याची एक विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार ह्या दिसण्या वेळार सिस्टर आग्नेसाक काणूस आयकनातले. सिस्टर आग्नेसाक जल्मातावनूच काणूस आयकनातले. सबार डॉक्टरान समेत म्हणलें की तिका ही पिडा गूण जावंक साथ दिसना. पूण त्या गडिता उपरांत, ह्या दिसण्या उपरांत
तिची सगळी ती आयकोवची शाती तिका पाटी मेळटा. तर मोगाच्या न्हू म्हणजे धाकट्या सावल्या भुरग्यांक तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक ह्या जाग वा सिस्टर जावंक म्हण आसा हात वयर घालचें. कितल्या जाणांक ह्या जाग वा धर्मीक जावंक वा सिस्टर जावंक म्हण आसा हात वयर घालचें. ओके, थोड्या जाणांनी हात वयर घाल. म्हाका भोव संतोश भोगता. तुमकां चेडयांक आमच्या कर्मेलीत ह्या जाग मेळाक तुमकां स्वागत. तुमकां सिस्टर जावंक म्हण आयले आनी जॉयन जावेत. आतां सेम सवाल हांव व्हडांक विचारतां. कितल्या जाणांक हांगा ह्या जाग जावंक वा सिस्टर जावंक म्हण आसा? हांवें सवाल आसता थोडे हांसोंतात. म्हाका कळ्ळें म्हाका आसतात म्हणून म्हाका कळयतालें. वय, तुमकां ह्या जाग जावंक वा सिस्टर जावंक साध्य ना, पूण कितल्या जाणांनी आमच्या कुटुंबांत ह्या जाग कोणाचें बी ओंपलां. एका ह्या जागा विशयांत वा धार्मीक विशयांत आमी बरें उलयता गी. तुमी बरें उलयनात म्हणून सांगना. सदांच आमच्या घरांनी ह्या जागा विशयांत आनी धार्मीक विशयांत बरें उलयता. पूण आमकां एक आज प्रत्येक आपोवणें जावन आसा. आमच्या घरा मागण्या वेळार प्रत्येक जावन एका ह्या जागा पासून वा धर्मीक पासून आमी मागचें. पयलीं आमच्या मतीन आमी दवरया ह्या जाग वा धर्मीक वयरतान पडलेले आंजाचे कुडके न्ही. ते तुमच्या सांगाता जिवन वाडलेले ह्या जाग जावन आसात. ती 13 वर्सांचे शिकप सेमिनार शिकतात जाल्यार 16 इयर्स घरा ते जिवन आसतात. ते मनशां बरी अस्कत जावन आसात. देखून आमच्या घरांनी मागण्या वेळार प्रत्येक जावन तांच्या खातीर आमी इल्लो मागणें करचें. तशेंच आमच्या घरांनी तेर्स म्हणटा आसतना एक कण तेर्स प्रत्येक एक कण तर चड नाका. आमी आमच्या ह्या जागा पासतगी धर्मिका पासतगी आमी मागचें. तशेंच आमच्या भुरग्यां सांगाता ह्या जागा विशयांत धर्मीक विशयांत बरें उलोवया. अशें करूंक जाय अशी कृपा ह्या नव्या वेळार आमी मागया. आतां सर म्हणे आमचे दोळे दांपोवन हे मागणें म्हजे उपरांत तुमी म्हणचें. सकयल तुमी दोळे दांपा. मोगाळी माये आमी व्हडा भरवशान आनी कालतेकायेन तुजे समोर आयल्या. तुजी आवय सारकी दिश्ट आमच्या कुटुंबाचेर कंसय. सर अणवरांतलें सर सूख समजनांतलें आमकां निवार. आज आमी प्रत्येक जावन सर ह्या जागां पासत सर धर्मिकां पासत मागता. तांणी पळय सभेक काल जावन क्रिस्त सारके मोगान जियोंक तांकां फावो कर. आमेन. O Garcia, Ticata, Varnia, Gaiane, Cesodo, Serara, Temboru, Morie, O Garcia, Morie. Tungeful pormoli bosobe pazali petei maievuzo Jesucha mogaso morie ogolsia morie sergincha disasol aururtu ganaso distuka mandita sandramaye varnita morie bogorsia morie mogal putra sove amka moria आशीर्वादी आमकां बगीस जे कृपेन निरंकम चिदवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी.